पुलिसांक मटक्याची पाळा मुळा उस्तूंक जमनात म्हूण क्रायम ब्रांचीची कितले तेपूत जाले हायकोर्टा मुखार खरडपट्टी चल्ल्या। निमाणे हायकोर्टा मुखार पुलिसांचे मटका हप्त्याची फुटेजूच पावली। मुकुंदराज गोविंद मुद्रास म्हणटा त्या एक्टिविस्टान काशीनाथ शेट्टीच्या याचिकेक घटसाण म्हूण मंगळारा हायकोर्टा मुखार पुलिसांचो मटका नेक्सस एक्सपोजे दवरलो। हे स्टिंग ऑपरेशन निकते 4 सप्टेंबराचे। माशेल पुलीस आउटपोस्टाक खंय दिसाक मटक्यावाल्यांक 100 रुपया दिवचे पडटा। ये 28 ले 28 रे पहिल्यांदा 28 हय बेले बरें गरीब मनीस रे चड लायन आशा चड ना म्हाका बेश्ट लावपा जावन लावपाचो 5 लागता इतले 900 मेळटले न्ही खूब जाले। ती स्लीप ती कलर दिना रे हीच लवी ते कलर कर दिता रे मरे हां हे तुज्यो सध्या मडको बंद ना म्हणटा मरे पण तुजो काय चालू आतां हां खूब जाणां चालू बंद जावंकच ना हे पोलीस बेश्टा सांगतात मरे कोर्टान येवन बंद जालो म्हणून कितें पूण तुमचे कडेन घेना सद्या हप्ते घेना चालू खंयचे आतां तुमकां आउटपोस्ट खंयची लागता सद्दां येवन हप्ते घेता अजुनूय कितले दिता तुमी तांकां कितले दिता आसतलो पूण हां तुमी दिसाक 100 दिता बरें। मडगांवा बड्ड्या 7 सप्टेंबराची ही फुटेज। थंयचे मटक्यावाल्यांक खंय मडगांवचे पुलीस सांबाळटात। हो मडगांव येता रे लाय पळय रे 10 रुपयाला रे 32 कल्याण मडगांव बंद जावंक ना रे अजुनूय सद्दां कोर्टान सांगता मरे बंद जालो हप्ते दिता पुलिसाक काय ना रे दिता मरे कितले दिता दिसाक कितले दिता 300 रुपया दिसाक 300 रुपया आनी ताणें मडगांव जालो दिता डेरिंग मरे। मुकुंद राजाचो हो एक्सपोजे मंगळारा हायकोर्टा मुखार सुनावणी घेतलो। मटक्याचेर SIT खंय पावल्या ते सरकाराक सकाळ मेरेन हायकोर्टाक सांगचे पडटले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।